Join Stella Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparation. Best online learning experience only at Stella Online Courses. Call us now. 10वीचे बोर्ड एक्झामीचे प्रकरण परत हायकोर्टामुखार. गोंयांत दिशी दिशी कोरोनाच्यो केशी वाढूंक लागिल्ल्यान हुस्को. 15 मे घाल्ली पुनर्विचार याचिका सुनावणेक घेवची म्हूण याचिकादारान हायकोर्टा कडेन मंगळारा मागले. याचिकादार म्हणटा कोविड-19च्यो केशी नेटान वाडटात. गोंयांत दुयेंतींचो आंकडो 40 मेरेन पावला. लॉकडावन 3 17 मेक सोंपपाचो आतां 31 मे मेरेन वाडला. केंद्रीय गृह मंत्रालयान लॉकडावनाक नव्यान नेम जारी केल्यात. बोर्डाची परीक्षा घेवपाची राज्य सरकाराची भूमिका. सरकार म्हणटा MAचे नेम आनी मार्गदर्शक तत्वांनी चड बदल जाल्ले ना. सगळी खबरदारी घेवन बोर्डाच्या परीक्षेची तयारी चल्ल्या. आर्ग्युमेंट आयकल्या उपरांत हायकोर्टान याचिकादाराक ह्या प्रकरणात केंद्र सरकाराक पक्षकार करपाक मान्यताय दिली. MAचे गायडलायनी प्रमाण 10वीची परीक्षा घेवंक मेळटा काय ना ते केंद्र आनी राज्य सरकारान एफिडेविटाचेर सांगचे म्हूण कोर्टाचो निर्देश. हायकोर्टान निरीक्षण नोंद केला ते अशें 15 मे सावन परिस्थितीत मोठो बदल जाल्ल्यान आदेशाचेर पुनर्विचार जावंक जाय. सोशल डिस्टन्सिंग, येरादारी, एम्ब्युलन्स, आरोग्य सेवा वेवस्थापनाचो नियाळ गरजेचो. बुधवारा सकाळी हायकोर्ट हे केशीचेर निर्णायक सुनावणी घेता. 12वेचे उरिल्ले 2 पेपर बुधवारा 20 माया सावन. 10वेच्यो परीक्षा ब्रेस्तारा 21 माया सावन. परीक्षांचेर सरकार ठाम. महाराष्ट्रातल्या भुरग्यां विशीं सीएमान स्पश्टीकरण दिलें. सहसात आमी म्हणटा की त्याच पंचायतींत जे भुरगे ज्या स्कुलान वयताले थंयसरूच जातले जाल्यार थंयसरली 3 स्कुलां एकीकडे जाता त्या पंचायतींत एका स्कुलान. म्हणजे गोंयानूच जातले एकदम. हय हय ना महाराष्ट्रांतली महाराष्ट्रान एक जाता. पूण महाराष्ट्र गव्हर्मेंट अलाव करतलो तुमकां परमिशन्स घेतला आमचे डायरेक्टर एड्युकेशन आनी बोर्ड चेअरमॅन तांचे कडेन उलोवप चालू आसा. तांच्या लोकल MLA कडेन उलोवप चालू आसा. इवन तो काणकोणाच्या बाबतींत उलोवप फायनल डिसिजनाचेर आसा. तेंच्यांनी स्कुलां सुद्दां पळोवन आयल्या. गव्हर्मेंट अलाव करपाक म्हणजे एडिशन एड्युकेशन घेवपाक ते घेवपाक अलाव ना तरी सुद्दां ते आमचो शेवटी ते आमचे टिचर जो महाराष्ट्रांत रावता ते गोंयांत जॉब करता. आमी तांकांच सुपरवायझर म्हणून घातला. ते पेपर दिवपाचें काम. बोर्डाच्या निर्णयाक BJPचो तेंको. ह्या प्रकरणात राजकारण केल्ल्याचो आरोप करून तांणी दिगंबर कामतीचेर फोग काडलो. दिगंबर बाब कामत मुख्यमंत्री असले, आज ते विरोधी पक्ष नेते आसात. ह्या बाबतींत ताणें बेठेच खंयची तरी बावली फुडें काडची आनी कोर्टान व्हरून म्हणजे गेले 2 दीस कोर्टान परत रिकन्सिडरेशनाक पेटिशन वयतकीर विद्यार्थ्याची कितली मानसिकता कशी डिस्टर्ब जाल्या हे म्हज्या सारको शिक्षक जाणा. म्हज्या इन्स्टिट्युशनान SSCक 80 विद्यार्थी आसात. त्यामुळे तांचे पालक कशे रेस्टलेस जाल्ले आसात. सर कितें चलयलां हें. त्यामुळे आमी पक्ष म्हणून पूर्ण ताकदीन ह्या विशया फाटल्यान आमी बोर्डा फाटल्यान रावतले. बोर्डान ही ठरयल्या प्रमाणे परीक्षा जावंकूच जाय. 10वे 12वेचे भुरगे गोवा बोर्डाच्या चेअरमॅनाक मेळ्ळे. Either the CM has to postpone the exam or tell us a detailed plan of how he will conduct the exam, because it is too late now, too late for him to even do something. The students are scared more than anything. They are prepared for the exams. They have got all the time to answer the exam. They are prepared, but they are mentally not prepared. They are really scared that they might get infected. In Goa, we literally have 20 ventilators, 20-25 ventilators, and the cases have already exceeded. If any of these students are affected, what are they going to do? What if all of these ventilators are already being used? What is his detailed plan? And it's a hypocrisy. Yesterday when Goa University came out with a circular, came out with an order stating that first year and second year exams are cancelled. They are totally cancelled, which means that even the Goa University believes that having exams right now is not the right decision. आणि सरान म्हटलं की घरान बीन चेक काय करपाचें ना, फक्त सॅनिटायझरान तुमचे हात हे करतले. अशें खंय जातलें? कोणाक कोरोना जाल्यार कशें कळटलें आमकां? तुमकां फूल चेकिंग केलें जाय, मागीर तुमी एग्जाम वतले अशें कितें जाय तुमकां? इफ कोणाक कांयच ना कोरोना बीन जाल्यार हय आमी एग्जाम आन्सर करपाक रेडी आहा. नाजाल्यार करचें ना. ना, बिकॉज कोणाक कोरोना बीन जाल्यार आमी आमची लायफ जर केले आनी तुमी आन्सर करतले काय करतले? बॉयकॉट करपाचें ते मागीर फुडें पळोवया. कांयच रिस्पॉन्सिबिलिटी घेयना गव्हर्मेंट.
आमकां जाय की सीएमान रिस्पॉन्सिबिलिटी घेवपी की समजा खंयच्या भुरग्याक कितें जाता जाल्यार आपण रिस्पॉन्सिबल. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट.